platform for to bring the woman up, like woman empowerment जेन्ना म्हणटा आमी बायलांक एक हें दिवचो प्लॅटफॉर्म धंदो तेंचो घालपाक. आतां आमी हो डिजिटल प्लॅटफॉर्म दिता तेंकां. तेच्या भायर वेगवेगळे कडेन लायक वत कॉम्प्लेक्स आहा हिंगासर एक बरो जागो हिंगासर आयडेंटिफाय करून आमी तेंकां एक बरो स्टॉल बांदून दितले. तितून तेणी आपलो वस्तू हाडून विकपाच्यो. तशें बस स्टँडाचेर, तशें पणजे बस स्टँडाचेर, तशें मारगांव, वास्को सगळे कडेन आमी एक फंड तयार रेडी दवरला अंडर RDA टू बिल्ड दीस शॉप्स, एक्झिबिशन हॉल्स खंय धाकटुली ती. इट्स अरावंड 50 स्क्वेअर मिटर खंय जागो मेळता येतलो, 80 स्क्वेअर मिटर, 100 स्क्वेअर मिटर असो बांदून हो बायलांक दिवचो, सेल्फ हेल्प ग्रुपांक दिवचो. तेणी आपले प्रोडक्ट जे घरान जाता ते थिंगा हाडून विकपाचे. कितें करता ती वेदर इट इज एम्ब्रॉयडरी, क्लोथ्स, क्रॉशेज एंड वॉट एवर इट इज, वॉट एवर दे आर मेकिंग, पिकल्स, वेगवेगळे फूड प्रोडक्ट्स आसूं ऑर हँडीक्राफ्ट्स आसूं वा आनी कितें आसूं, क्लोथ्स आसूं, ते हाडून थिंगा विकूंक जाता पळय तसो आमी एक प्लॅटफॉर्म तांकां तयार करून दिवंक शकता. तेचे भायर गोवा बाजारूय जातलो. इतलीं वर्सां गोवा बाजारा खातीर जे आमकां 5 कोटी येयल्ले सेंटराच्यो ते आयज आमचे एकाउंटान 17 कोटी जाल्यो. म्हणजे कितें इतलीं वर्सां युटिलायज जावंक ना तो. जे दिसा हांवें हो डिपार्टमेंट घेतलो, आय हॅव डन ऑल दोज प्रोसिजर्स ऑफ सेक्शन 17A फिलिंग ऑफ लो लाईंग एरिया एट मेर्शेज. तेची NOC हाडली, गव्हर्मेंट एप्रुवल घेतलो, चीफ मिनिस्टरचो एप्रुवल घेतलो, टावन प्लॅनिंगाचो एप्रुवल घेतलो. म्हणजे थिंगासर ती बिल्डींग बांदपाक आनी गोवा बाजार जो आमचो डिझायन केल्लो आहा तो कंप्लीट करपाक. सो तेजो आतां टेंडर येता. आय थिंक बाय SPV आमी स्पेशल पर्पज व्हेकल आमी आमच्या RDAनूच केल्ली आहा आनी ही SPV इज गोइंग टू फ्लोट द टेंडर इन कमिंग 15 days एंड गोवा बाजार वर्क वील स्टार्ट. म्हणजे हांव कितें म्हणूंक सोदता इन शॉर्ट, जे सेंटरान पयशे धाडलेले इतलीं वर्सां पयलीं, ताका 1915 वर्सां जालीं, दॅट नोबडी टूक इंट्रस्ट टू बिल्ड अ गोवा बाजार फॉर वुमन एम्पावरमेंट. सो तो आमी फुडें येल्लो आहा आनी तो आमी कंप्लीट करतले इन द नेक्स्ट 6 to 8 months. टेंडर घालून वर्क ऑर्डर दिली, काम चालू. कित्याक पयशे आमचे कडेन रेडी आहा. आमचे कडेन कोणा कडेन पयशे मागपाची गरज ना, GSIDCक सांगपाची गरज ना, यू कंटिन्यू विथ द वर्क, गव्हर्मेंट वील गिव यू फंड, दीस दॅट. तशें कांय ना. 17 crores आर रेडी. बांदतना विजन सारकें नासलें कन्सल्टंटाचे. नो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची. सी 30 years जावंक ना म्हणजे कितें म्हणूंक सोदता इन शॉर्ट, दॅट ताका एक लिफ्ट ना पयलीं आनी बिल्डिंगेक तेणी अशें प्लॅनिंग कांयच करूंक ना की 50 लोक येवन उबे खंय रावप पळय ते. आतां जर तूं 50 लोक डेप्युटी कलेक्टराक मेळोंक येयले, तेणी उबे खंय रावपाचे. देर इज नो प्रोविजन. आतां पावसान येयले जाल्यार हिंगा रावचें पडलें. So this is the problem. So this that was planned by it the has to be engineers. planned well. No, this was planned by the engineers. Yeah. Even then the planning So is failed. that particular this building should have one big hall, one small hall. So whenever somebody wants to address the people, if there is a problem and grievance, it has to be addressed in this building only.